शेनवारात दुर्बाट आणि हरमल पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेक सुरवात जाली। दुर्बाट 27% मतदान जाले जाल्यार हरमला 22% मतदान जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। पुलिसांच्या कडक बंदोबस्तांत मतदान प्रक्रिया सध्या सुरू आसा। दुर्बाट पंचायत सिंगलाचा कपाट आणि म्हाका संतोष खात्री आसा की आजून येतलेच ना। दुर्बाट पंचायती बाय इलेक्शन आसा आनी म्हाजे सिंबल आसा बेबी डॉल वार्ड नंबर इतलो वार्ड नंबर 2। सो कितें खात्री आसा विजयाची? विजयाची नक्कीच खात्री आसा। वार्ड नंबर 2 दुर्बाट पंचायतीचे बाय इलेक्शनाक हांव कॉन्टेस्ट केला। सो यातून पूर्ण बाकी खबर आशिल्ली आनी आतां येतलो म्हणून आसा नो डाउट। ह्या बाय इलेक्शनाक सद्गुरू गावडे, संतोष गावडे आणि सर्वेश गावडे ह्या 3 कॅन्डिडेट उबे आसात आणि तिगांयनी आपले विजय निश्चित असल्याचो दावो केल्लो आसा। सद्याक पुलिसूय बंदोबस्त सुरू आसा आणि सांजचो 5 वाजेपर्यंत हांगा इलेक्शन सुरू आसतलें। टोटल वोटर्स आसा 385। सो सांजचे पर्यंत हांगा इलेक्शनाचे कितले पर्यंत जाता ते दिसून येतले, पूण स्थानिकांच्या आणि कॅन्डिडेटाच्या मता प्रमाणे 350 वयर वोटींग जावपाची शक्यता आसा। कॅन्डिडेट माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जालो। अपात्र जावपाचें कारण म्हळ्यार CRZचे कायद्यांतर्गत नो डेव्हलपमेंट झोनान तेणी आनी तेच्या फॅमिलीनी कांय बांदकामां केल्ली आनी त्या प्रकरणांतल्यान बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जाला आनी तेच्या जागेर ही आतां आयज इलेक्शन लागला। खरें म्हणजे तेणें ताका 6 वर्सां खातीर बंदी आसा इलेक्शन लडोवपा खातीर आनी ताचे खातीर तेणें आपल्या मिसेसीक वेलेंटिनो फर्नांडीस हांकां हांगा उबे दवरल्या आनी ताच्या अपोजीट आसा हरमलचे जो ते आदल्या टायमाचे एक माजी सरपंच आनी सेबी फर्नांडीस हाचे चेडो प्रजॉय फर्नांडीस। हे आमचे बाय इलेक्शन। सो हे इलेक्शन जावपाक कारण म्हणजे तो आदलो कोण पळय सरपंच आसलो बर्नार्ड फर्नांडीस ताणें कितें तरी CRZचे हितून कितें तरी तेचे प्रॉब्लम मेळ्ळो, ताका कोर्टानसून कितें तरी डिस्क्वॉलिफाय केलो, ताका लागून इलेक्शन जालें। सो खूब वर्सांनी खरेंच खूब वर्सांनी आफ्टर 17 इयर्स इलेक्शनाक हांव उबो रावलो। म्हजी भाव डॅडी चोपल्या उपरांत भाव आहलो, पूण जेन्ना हांव लोकांक दिसलें की तेणें कितें तरी वायट केलां म्हणून लोकांनी डिस्क्वॉलिफाय जाल्या उपरांत लोकांनी म्हाका पाठिंबा दिलो की तूंच राव आनी आमची आतां कितें फुडलीं कामां तें म्हणून आमी फुडें वरया, कित्याक लोकांचे पोटाचे इश्यू आहा तो घरांचे कितलींशीं घरां थँक्यू कितलींशीं घरांक CRZची केशी चालू आहात। लोक भियेला आयज आमचे पारंपारीक फिशरमॅन आनी थोडे टॉडी लेबर आहा। सो तेंचो आतां रावपाचे हेचेर घरांचेर इश्यू येयला, आमची रेजिडेन्शियल घरां मोस्टली, ताका लागून कितें तरी आतां लोकांनी म्हाका फुडें काडलो आनी इलेक्शनाक फुटयलो।